आनी कोणूच ताजेर एक्शन बीन घेनाशिल्ले. ओके. डेमोलिशन ऑर्डर काडिल्ली पूण ताजेर कोण एक्शन घेनाशिल्ले. सो तेन्ना तुमी ओनर आशिल्ले त्या प्रॉपर्टीचे? पयलीं पासून हांवच ओनर न्ही. ते Okay. खोसला कडेन एग्रीमेंट केल्लो हांवें समवेर इन मार्च 2004. तो एग्रीमेंट ताणें फ्रॉड केलें, आमचें लेटर एक ताणें फोर्ज केलें म्हणून आमी तो एग्रीमेंट कॅन्सल केल्लो आनी आमी ताका सांगलेलें आमचें पोजेशन आमकां परत दी म्हणून. ओके. कोर्टान केस चालू आसा आमची. मागीर तो ताणें पोजेशन दिवंक ना म्हणून आमी कोर्टान गेले आनी कोर्टान आमची 2004 पासून आतां पर्यंत केस चालूच आहा. ओके. सो आतां घोसला म्हणटात तो कोण? खोसला म्हणटा ताजे कडेन आमी 24 एपार्टमेंट आनी आमचे सकयली एक 31,200 स्क्वेअर मिटर जागा ती आमी खोसलाक वी हॅड एग्रीड टू सेल हिम. आनी आमचे 6 म्हयन्या भितर ताणें आमचें तें भिनसलें कळ्ळें. आमचो ताणें आमकां जाय तशे पयशे आमचे बरोबर बीन दिले ना म्हणून आमी एग्रीमेंट कॅन्सल केलो आनी आमी ते पोजेशना खातीर कोर्टान आमी झगडटा. Okay. गेली 21 वर्सां. ओके. सो आतां हो घोसला म्हणटात तो खंय आसा आतां सध्या तो तरी? हांगा जेन्ना हो एक्सिडेंट जाला लोक मेले तेन्ना खोसला थंय आशिल्लो. ओके. ही वॉज प्रेजेंट व्हेरी मच. आनी बज हे केन्ना सेटअप जालो? खोसलान ते म्हाका दिसता 2023 म्हाका दिसता ते ताका रोमियो लेनाक भाड्याक दिल्ले. सो दीस इज बज बाय रोमियो लेन आसा हे रेंटाक आसा थंय? तेणे पळय सांगपा म्हणजे जेन्ना खोसलाच कडेन डॉक्युमेंट सारके ना, जे डॉक्युमेंट आहा ते हांवें कॅन्सल केला, तो खोसला ताका कशें दिवं शकता? ओके. खोसला ते येदी व्हडली इलिगल कन्स्ट्रक्शन कसो करूं शकता हो पयलो प्रश्न न्ही. तर मेन एक्यूज शूड हॅव बीन मिस्टर खोसला. ओके. सो सौरव लुत्रा आनी जे गौरव लुत्रा आशिल्ले हे थंय टेनंट म्हणून आशिल्ले. भाडेकरू आसले दिसता ते कशे भाडेकरू म्हाका खबर ना. कारण Okay. खोसला कडेच डॉक्युमेंट बरोबर ना जाल्यार खोसला ताका कसो भाड्याक दवरतलो? सो तुमी See, बजाचेर आयकून कित्याक घे, कंप्लेन करूं ना? आयकून घे. कितें आसा हांगा कायदे म्हणून कितें तरी आसता. कोणाकूय प्रॉपर्टी भाड्याक दितलो जाल्यार कोण भाड्याक दिता? मालक आहा तो भाड्याक दिता न्ही. पूण खोसला कडेन मालकीच ना जाल्यार खोसला भाड्याक कसो दितलो? ओके. सगळी सिस्टमाचीच फेलियर आसा न्ही. सगळी सिस्टम फेलियर आहा. सो पंचायतीन कशें कितें तांकां रिन्यू केलें तर लायसन? पंचायतीक सगळे म्हणटा न्ही कोण म्हणटा ताणें करप्शन केलें, पयशे घेतले सगळे. कित्याक म्हज्यो इतल्यो कंप्लेनी आशिल्ल्यो. हांवें कंप्लेन केल्ली ते 2 प्रॉपर्टीनी 158 आनी 159. ओके. 158 थंय आनीक अशें मेजर बिल्डिंगो आसा. थंय अजून पर्यंत पत्रकारांचें थंय लक्ष वचूंक ना. ते थंय सकयल जशें आतां उजो पेटला तशेंच वयर आनीक 2 व्हडल्यो इलिगल बिल्डिंगो आसा. सो ती ताका तुमचीच पंचायतीन प्रॉपर्टीन आहा? म्हजीच प्रॉपर्टी. ओके. त्या खोसलाक ते दिवकूच नाशिल्ले. ते प्लॅना प्रमाणे बिल्डिंगूच ना त्यो बांदल्या. थंय व्हडले थंय आनीक खूब कितें कितें आसा. खरें म्हणजे ताबडतोब ते रिसॉर्ट आसा पळय चलयता खोसला चलयता ते बंद उडोवंक जाय आशिल्लें. सकयल जसो व्हडलो ट्रॅजेडी जाला तशी वयरूय ट्रॅजेडी जावंक शकता. ते लायट उदक त्या इल्लिगल स्ट्रक्चरांक कोणें दिलें, कशें दिलें? आतां ही सगळी इन्वेस्टिगेशन अजून सारकें जायना. ओके. सो तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे हे फ्रॉम द स्टार्टिंगातूच इल्लिगल आशिल्लें जाल्यार हय. ताका कशें आस्पाव दिलो आनी कशे तरेन ताका? स्टार्टिंगांनी खोसलान जेन्ना पोझिशन घेतलें तेन्ना तेणें सगळे तरेचे ते आज्ञेरी करपाक सुरू केल्यो. ओके. ह्यान पयलीं असो तो थंय डान्स बार चलयतालो. गांवच्या लोकांनी तो प्रेमानंद दिवकर म्हणून कलंगूटचो सोशल वर्कर, मागीर विद्याधर दिवकर म्हणून लोकल पंच आशिल्लो. हे 2019 गजाल. तांच्यांनी तेजेर मोर्चा व्हरून तो डान्स बार आशिल्लो ताका लॉक मारिल्लें. येस. सो सगळे तरेचे आज्ञेरी तो खोसला थंय करतालो. सगळे कायदे बी ते सगळे झुगारून. सो डेमोलिशन ऑर्डर केन्ना तांकां पास जाल्या आनी ती स्टे कशी काय दिवं शकता तांकां? जर ती एके वाटेन ऑलरेडी केस चालू आसा, सब ज्युडीस आसा आनी एके वाटेन टेनंट म्हणून लुत्रा ब्रदर्स जे आसा हे आदल्या वाटेन आड वाटेन खंय तरी ते भितरल्यान चालू आशिल्ले, इल्लिगली चालू आशिल्ले, तरी आसतना खंय तरी पंचायतीन ताका डेमोलिशन ऑर्डर काडले, मागीर तेंच्यांनी स्टे हाडली. हे कित पर्यंत खरें अशें दिसता तुमकां? न्ही कितपर्यंत पळय ट्रॅजेडी जाली थंय. ते रोमियो लेनचे जे कोण पार्टनर आसा ते लोकांक खबर आसा लुत्रा आनी ते गुप्ता म्हणून. आनी इतले सगळे घडोवन जर थंय ट्रॅजेडी जाली जाल्यार हेजो अर्थ सगळे सरकारी यंत्रणा फेल जाली ना. सगळी सरकारी यंत्रणा कितें तरी तांकां कितें तरी आसतलें तेंचे भितरल्यान. ओके. इट्स अ ट्रॅजेडी. आनी नुस्ती ट्रॅजेडी कितें आसा भायल्या भायर जाता
हांगासर कोण तरी एकटो उबो रावन सांगता अशें जातलें आनी तरी घडटा न्ही तें. ओके सो म्हणजे- तुमचं वारंवार पंचायतीक एक वॉर्निंग आशिल्ली. हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगलां, लोकल MLA, डिलायला लोबो, टुरिझम मिनिस्टर, कोणाक म्हणून सांगूंक ना हांवें. पण हाव कम इतली वॉर्निंग दिवन ते चालू आशिल्ले, कशी कितें नजर सगळ्यांक- अजून प्रशासनाची पडोवंक नाशिल्ली? ते सगळे पयशाचे खेळ न्ही सगळे. आनी आमी गोंयकार, एक स्वातंत्र्य सैनिकाचो चेडो हांव, आर्किटेक्ट बायल म्हाजी, हांव स्वता इंजिनियर, शिकिल्ले लोक आमी आमी कायद्या प्रमाणे सगळें केलें म्हणून आमी फाटीं उरले. जर खोसला करता पळय तेचे सगळ्यांक पयशे दिवन जर केले जाल्यार आमी आमचेर अशी पाळी येवची नाशिल्ली. सो आयज अचानक तुम्ही खूप दिसांनी इन्क्वायरी खातीर तुमकां पुलिसांनी आपयले वा तुमी स्वता येयले? ऐसा मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी कंप्लीट जाली, आतां पुलीस तेंची जर इन्क्वायरी करता. सो दे आर डुईंग वॉट एवर रुटीन दे हॅव टू डू. आय एम कॉपरेटींग फुल्ली. सगळ्यांचें हांव तुम्ही आयज क्वेश्चना खातीर आयिल्ले? हय अजून जालें. हांवें तांकां म्हाजें स्टेटमेंट म्हाका कितें म्हणजे म्हाजे कडेन प्रॉपर्टी केन्ना आशिल्ली, कशी आयिल्ली, खोसला कसो आयलो, हें सगळें म्हाका तेंच्यांनी डिटेल बरे भशेन म्हाका विचारलें आनी तांकां बरे भशेन तांकां कॉपरेट केलां. ओके सो आतां परत तुमकां आपयला बीन केन्ना? हय मातशें थोडे कितें तांकां थोडे पेपर बीन तांकां जाय ते हांव कॉपरेट करतलो तांकां.